भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं न्यायैः सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणं वन्दे त्वद्भक्तप्रवरो यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्जनमाम्यहं। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा वन्दे च मध्ये च विष्णोः सर्वत्र गीते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं ब्रह्म सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विदेवतमहरिं सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मधुगुरुवन्दितम् अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवदेतु नमावादेडमुकोऽपि वाग्मि जडमतिरपजन्तुः ध्यायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विदत्तां सन्निधिं मानसे च मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिर्भासदान्नोरदम्बरे चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैः मान्यैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थभाक् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिं यः पिबत् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचीतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं सखीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्रकृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारे परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे वेदप्राचे सदा दासे सीद्राक्षात् रामायणात्मना आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरस्य वधं निशामयध्वम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमयी वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः रामं भजे श्यामलं वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिबृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतकालतश्च दूतावद्यं सुगजितिमयै मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यन्दो विदधधिकब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति जगदां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु ममरन् मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्भोधि मन्दमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषः मायुधं भवौ स्वान्तस्नाननशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः वाल्मीकिर्घौर्मुनीयान्नो महीधरपदाश्रया दुग्धुम्बपजीवन्ति कथयस्तरणकायिव सूक्तिरत्नाकरैर्मे मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयां सह प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत तस्य निःसरदेवाणी जन्नुकन्यां प्रवाहयेत् माध्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं ब्रह्मान्ताग्रवस्साक्षाष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः
श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि ओम. परमात्माला వెంకటరమణాల సన్నిధింతో व्यासरघुपतीले चातुर्मास व्रताचे कालाचरी हांगा पाविले सत्संगाक पाविले सर्व सत्संग प्रेमीक प्रितीन वंदन करता. कोणाक कसले मेळका ते मेळ्ळले योग्य जालें म्हणून जाल्यार ताजेन मस्त चांग जाता. तशी जी तांगेली बुद्धी कर्मानुसारिणी म्हणून सांगा तांगेली बुद्धी तरी समना कितलेय विद्यावंतच्या बरो तागेले हाता मेळ्ळ्यार ताजेन वायट जाता म्हळ्यार कालचे निदर्शनांनी पुराय पळयना. तशी रावणाक कुंभकर्णाक तशी जी तागेलो धाकलो भाव जावन आशिल्ले विभीषणाक ब्रह्माने वर इत्यादीक पावलेच. एक तांगेले ते जिवितांत कसं की तांकां मेळका म्हळ्यार ते मना भितर दवरून भारी संतोशार म्हळ्यावरीची विश्ववसुलाक धांवन येवन सांगताची आमगेलें एचिवमेंट कंप्लीट केलां आमी. म्हाका खंयची की मनुश्याले आनी वानरां संबंदी मरण ना. केवल मरण येवका म्हणजे जाल्यार तांगेले दोग जाणां मात्र येवका वानर नर आनी कपी हांगेले मुखांतर येवका शिवाय विंगड कोणालाय संबंदी म्हाका मरण येना म्हणून रावणाक भारी संतोष. तशी धांवन येतना हाका आतां मेळ्ळें खंयचे की मेळ्ळें हें समज की ना म्हूण एक परीक्षा करची भावना केन्नाय सत्य तें हें काम करता की ना म्हणून कळकना. हांगेले वर मेळ्ळा जाल्यार तें वर आज काम करता की ना निरुपयुक्त की हें की उपयुक्त म्हणून पळोवका म्हळ्यार तसले एक भावना येयली. ती भावना येतना ब्रह्मा वैरी जायत नावे कोण की तो दिल्ला तांगेले वैरी हांकां एक असमाधान असं म्हळ्यार दाखयता एक तिकडच्या कसं लायक तें दिल्लें एक परीक्षा करून घेवची. त्या देखून मालकड्यान सांगचें गोंदोळून येवची कंचारी म्हळ्यार दुडवारी. त्या देखून सांगचें दुड्ड असल्यार गोंदोळ येता. त्या देखून दुड्ड दितना दुड्ड तांगेले घेतना लॅक करून घेया म्हणचें म्हळ्यार तुमगेलो वयर विश्वास ना म्हणून सांगता म्हूण. त्या देखून पळयात कोणूय जेतना एक लॅक करून घे एक पळोवन घे तें म्हूण म्हळ्यार ताजेन आमगेलें एक रिलेशन ब्रेक करता तें दुडवान ब्रेक जाता. तशी हाका मेळ्ळें तसलो वर वो काम करता की ना म्हणून कळका. तशी त्या वेळाचेर ताणें घेतना ताका सांगलें विश्ववसुला सांगता आतां जें कसं म्हूण पळोवका म्हाका. तशी अण्णा लागीं कुबेर जालें पुराय कसं नस तें पुराय मेगेल नांवार जावका तसं करून हांव घेवका तें पुराय म्हूण सांगून बापसुला सांगून सीधा मनमतालाय वताच पळय तक्षण तूं तुगेलें आशिल्लें हें पुराय आमगेलें नांवार कोरका हांगा देखून तूं भायर सरची तुगेलें कसं म्हणून पळय काले करी. मस्त मना भितर येता असले कसले करताची हें. विश्ववसुलाय वचून कुबेर निमगिता अशेशी रावणादी मिगेल भावंडायल्याची म्हाका म्हळें हें खंयची की वेळार वेळ नातिल्या वेळाचेरी तांगेले एक जन्म इत्यादीक जाला. तशें करून तांगेली योग्यता आतां ब्रह्माल वर आनी घेवन येयल्यात ते तुका कोणें वर दिवन हें सुसंपन्न जावन आशिल्लें तसलें वेवस्था करून दिल्या तेच व्यक्तीनय तांकां वर दिला. तूं तांकां सोडून दिवचांग तें आपास आमगेले घरां भितर तो गोंदोळ नाका. तुका मेळका जाल्यार खंडीत मेळटा तो गौरव हें तांकां सोडी. तक्षण राक्षसीय गुणान आशिल्ल्या रावणान श्रीलंका तागेल्या हातां भितर काण घेतली. ताका सांगलें लागीं आशिल्ल्या कुंभकर्णाक हें मागीर तुका
विभीषणा हें तुका शूर्पणखा हें तुका आनी त्या वेळाचेर तागेले वट्ट आशिल्ले कोण कोण की दुश्ट गुणांची पुराय तसलेच लोक पुराय फ्रेंड सर्कला भितर मेळना ताचे केन्नाय संघजीवी म्हणटात ताका ते पुरो ओटू गेले हागेले ओटू एककळ्यांक एक नगर म्हळ्यावरीची सगळेच लंके भितर तंतय पुरो वेवस्था करून घेतली आनी दुश्ट संकुल म्हणटाची दुश्टांक काण घेवन एक राबचे तसो लंक करून राबली स्वर्णनगरी लंका पळयलें पुष्पक विमान भारी छंदस आजी एक परीक्षा करुया म्हणून त्या पुष्पक विमानाचेर रावण चडलो आनी सगळें जगत ते प्रदक्षिण करच्या हाका वयल्यान उपच्या प्रारंभ केले मना लेखलें वता तेन्ना कैलास पर्वता वयल्यान पुष्पक विमान वयल्यान पास जातना पळयलें खंय हांगा पार्वती थंय परमात्मो परमेश्वर रुद्रदेव आसच हय हे बारी चांग आसा हे म्हाका मेळ्ळें लायक न्हय म्हाका कशी वर आसा कांय तोंदर ना म्हूण सांगून तागेले 20 हात ते ताजेन सगळोच कैलास पर्वत धरून उबारचे खातीर वता पर्वत गडगडच्या प्रारंभ जालो रुद्रदेवान पळयलें ये बा हें इत्ती जाता अशें आजी तरी जेवच्या साध्य ना हें कसन जालें म्हूण पळयतना ताणें मना भितर आलोचन करतना कळ्ळें हो रावण विश्रवसूल पूत आणे सगळेंच कैलास उबारून धरलो हातां भितर ते कडच्यान वरच्यो की दवरच्यो म्हूण ताणें कशें केलें तागेले एक पांय 10 पांय गट्टी ओतून पळो आगेले 10 हात ते पर्वता सन्नी भितर मेळ्ळे हात काडूं जायना ते खांची भितर सिरकलाय बरें सिरकलायची कशें करचें म्हूण कळना रावणान बोब मारूंक प्रारंभ केली ते दोळदार ताका तागेलें नांव कशें जालें म्हूण सांगलें रे दशवदन म्हूण तागेलें नांव 10 तोंडाचें दशशिरा तागेलें नांव अशें थंय देखून आगेली ती बोब 3 लोकांक आयकुच्या प्रारंभ जाली ते देखून रावम नयती रावम म्हळ्यार बोब म्हूण अर्थ आतां रवळनाथ म्हणटा पळय आमी रवळनाथ म्हळ्यार तशीच व्हडान एक बोब मारता म्हूण अर्थ तसं रावम व्हडान खिंचेनी मारून ते पुरो करचें तसलें एक म्हणे बोब ते देखून त्रैलोक्य रावण म्हूण ताका नांव नयती म्हण तशें देखून 3 लोकांक होडी बोब मारून जगत त्यागाचे अल्लोल कल्लोल केलें देखून ताका नांव रावण म्हूण जालें त्रैलोक्य रावण म्हूण नांव अशी रावणाक नंतर रावण म्हूण नांव आयलें सगळ्यांची आमगेलें मानस सरोवरा ते कडच्यान तो कैलास पर्वत अत्यंत शांत थंय पुराय तपश्चर्या घेत्यान बैसिल्याक रुद्रगणांतू प्रमदगणांतू अत्यंत श्रेष्ठ जालो तसलो नंदीश्वर ताका पळयलो नंदीश्वरान येवन रावणाक राबतना हांगा आगेल बोट सिरकल्यांची तो येवन आयलो गेल्याक युद्ध करूं कसन करता तो हांगा दाखून सोडून बसा तेन्ना तो म्हणलो आका धैर्य कसलें हाका म्हळ्यार म्हाका कोणूय मारूं जायना कसलेंय करूं जायना तसलें म्हगेल्या सामर्थ्याचं म्हगेल्या कोण की येद्रा राबून युद्ध करता ताका एक मारचें तसलें सामर्थ्याचं हें कसलें एक मंगडशें तूं म्हगेल्या येवन कसलें बाद दिता म्हूण सांगून नंदीश्वराक शौचाला तेन्ना नंदीश्वरान कशें केलें म्हळ्यार मुखार तुगेलें मरण तूं मांकड म्हळा न्हय तशें मांकडा सहाय घेवन तुगेलें मरण आसा म्हूण ताणें ताका एक शाप दिलो आनी तूं मरण खंडीत जालें का गजाल्या का म्हळ्यार थंय एक शाप वरां भितर आसा हांगा एक शापां भितर आसा तेन्ना गेले विचार वता अयो हांव ही बोब मारची बरला कसलेंय कोरका ताका मलगड्यान सांगलां कसलें म्हळ्यार रुद्रदेव मागेल दिता खंयचेय वेळार तोंदरी करना आमगेल राक्षसीय संतानाक केन्नाय जाल्यार एक केन्नाय एक मातशी राबून अनुग्रह करतलो देव तो तशें करून तागे स्तुती करगा म्हूण सांगून
हो रावणाली स्तुती करूंक रावण स्तुती करूंक प्रारंभ करता. रुद्रा संतुश्ट जालो. रुद्रान तागेले पुराय हातूय सोडपा आयलो आनी प्रत्यक्ष जावन ताका नेमगिता भारी संतोष जालो. तूं रुद्र गीत इत्यादीक म्हळ्या तशें करून तूं कसन जावं का माग विचार केलो. येदोळ तारीख कसन आशिल्लें मनशान मारून जा मनशाला आतां मरण जाल्यार फोडना विंगड खंयचेय प्राणी वर्गान जायत खंयचेय हाजेर म्हाका मरण जावचें ना. आतां पुनः रुद्राले तें निमगीत कसं जालें म्हाका मनुश्यानी हांवें प्राणी वर्गान मारना शितूंक कोरका तदास्तू म्हळालो. हांगा अर्थ करून घेवका खंयची व्यक्तीन दिलेलो तागेलो वयली खंयची व्यक्तीन दिलेलो वरस म्हण जाल्यार मात्र तागेलें काम करता. तुगू जाले खंयचेय एक ऑर्डर्स आतां एक डीसीन ऑर्डर्स म्हण जाल्यार तें सगळ्यांची डीसीन ऑर्डर ब्रेक करच्याक आसूचें वयर देखून राज्यपालान खंयची एक ऑर्डर दिल्या पुरो डीसील ऑर्डर ताका मोल ना. तशी ब्रह्मान सृश्टी केलेलोच रुद्र इत्यादीक आसूचें. तागेले ब्रह्माल वरस रुद्राल वरस जाल्यार श्रीमन्नारायणालो देवाल वर ना तागेलें सर्वोत्तमत्व ते मान्य जगत्या नियामक जालो तसलो तो परमात्मो नारायण. तशी मुखार येतना वर घेतला हाणें मुखार येता. मुखार येतना नर्मदा तीराचेर हाका कार्तवीर्य अर्जुन म्हूण येद्रा येता. तो तागेले ते नर्मदा तीराचेर जलविहार इत्यादी करून थंय परमात्माले रुद्रदेवाक आराधन करचे खातीर लिंगांनी दवरून तो हें करता. आजान बाहू सहस्रबाट म्हूण सांगला ताका 1000 इतले हात आख्ख 20 हात न्हू ताका 1000 हात म्हणून तो कितलो एक व्हड सुका तागेलें शरीर स्थूल म्हूण पळया. ताणें तेन्ना तें उदका भितर बसून हे 1000 हातान ब्लॉक करून उदकान आणल्यार ताका एक डॅम निर्माण करून घेतला. थंय एकडच्यान तेकडच्यान उदक वचच्या सादिना तितलें हातां दवरून ताणें बसला उदका भितर आनी तो खेळतास ताका बाद दिवचे खातीर जावन चमकल रावण. ताणें कशें केलें ताणें सगळें कार्तवीर्य अर्जुनान रावणा बंधन केलें बांदलो दवरून तागेले हे 1000 गटल्यान हात. कार्तवीर्य अर्जुनो राजा सहस्रभाग ताका आद तस्य स्मरणमात्रेण घृतं नष्टं च लभ्यते म्हणून सांगलां. खंयचेय आमगेले सोदतानी कांपून गेल्यार चुकून गेल्यार आमी खंय दवरलें आमकां कळ्ळें म्हणून जाल्यार कार्तवीर्य अर्जुना उडगास कोरका म्हणून धर्मशास्त्रान सांगलां. कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवाक् तस्य स्मरणमात्रेण गदं नष्टं च लभ्यते. तशें करून कार्तवीर्य अर्जुनाय नमः म्हणून तागेले उडगास केल्या पुरो आमकां मेळका जाल्यार मेळटा. आमकां कोणूय बाकीस दिवच्या दिनी ते पुराय दिवका जाल्यार योग्य रुपार तांगेलें तें आस जावन मेळटा. तांगेलें नश्ट जावन मेळचें न्हय तांकां दिवच्याक अनुकूलता करचें तसले वेवस्था जावन मेळटा. आतां एकल्यान कितें कितें दिवका कोणाक आनी तो मंत्र जप केला एक 10,000 जप केला म्हणून जरा तेन्ना ताका दिसता आतां हांवें अमकी मनशा दिवका की हो दुड्डू अमकी मनशा दिवका म्हणून एकल्या कोणाकय दिवच्या जाता ताका तेन्ना तागेल्या मनान दिसता की हो आमचें कितें पाप आसा हाका दुडू वागत तेस आमी घेतिल्ले वयता गेल्या की जाल्यार आतां ताकाच दिल्ल्या रे छांग जाता न्हय ताका एक उपयोगा मेळ्ळ्या बरें जाता न्हू म्हूण सांगून तागेल्या मना वयर परिणाम जावन कार्तवीर्या अनुग्रहान आमी दिलेलो दुडू आमकां रिकवरी कोडली जाता खंय त्या देखून पळया रिकवरी जावका जाल्यार कार्तवीर्य अर्जुन जावका. तसल कार्तवीर्य अर्जुनान हाका बंधन केलो. तें बंधन करून तागेले जैला भितर ताका भितर घालता बांदून. एकल्याल्या बंधना पडल न्हय हो मागीर मुखारी ताका वालीनय बांदून घाला चेरडा खेळू जावका म्हूण सांगून आनी आमी पडल्याक आनी वयरी बॉम्बेनी बांदता पळय चेरडूवांक तशींच मेघना सांगता खंय वालीले आना म्हाका खेळच्याक कोणूय जावका तेन्ना तशें जाल्यार कोण हाडयेत खंय देखून हाडयेत म्हणटना
अक्क दामत्यास हेची चिरडू चांग म्हणून सांगून वालीन सीधा रावणाक तांडून आणू मेघनाथाल पडल्या बांधले थंय देखून पडल्याक किलकिलो हे ते पुरा बांदचेक संप्रदाय प्रारंभ जालो तो वालीन नकयलो आमकां कोणाला खंय बांदो येता तशें करून ताण त्या चेरडान वयर पळोवचें मेघनाथान अशें करून तागेले तोंड तागेले हात आनी एकडे तेकडे हल्लल दिसता तागे बारीक कुशीच खेळत आशिल्लो तशें हागेले एक बंधन योग आसा रावणाक अशी हांगा कार्तवीर्य अर्जुनान बांदून गेलो कसं करतलो तशी स्वल्प कालान आज केन्ना नातवा वयर चड मोग पुलस्त्य ऋषीश्वरू कार्तवीर्य अर्जुना मेळच्या येता सांगता पळय ताका देवालो विशेष जावन ब्रह्माल की हें तें पुराय ताण वरप्रसाद घेतला तशें करून ताका मारूं जायना तागेलें मरण आतां सन्निहीत जायनी साक्षात परमात्मान येवन ताका मारचो तशें करून ताका दुश्ट लोक तो तांकां भितर दवरून सम न्हय तशें करून तूं ताका सोडी हांगा एक सान दृश्टांत दिसता एक कलाचरी एक रायू तागेले ते दूतांक काण घेवन अनेक रायालांत भितर वता हांगा कशी कसं करता पळय हांव रायो तेन्ना थंय धर्मिश्ट रायो तो कोणाक कसल जावका कसल उण आसा तें पुराय आतां आमी सांगता म्हळ्यार थंय वचून अमकी जनाक अमकी इलेक्ट्रीक फ्री खंय ताका उदक फ्री खंय ताका रेशन फ्री खंय कसां जाल्यार थंय फ्री पुरा घरघरां भितर रायान वचचें मेळ्ळलें कसां जेवका पुराय फ्री दिता 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 आसा तितलो धर्म केलो खंय करता आसा कडेक एकल्यान निमगेल खंय ह्या नमुन्याच्यो धर्म इत्यादी तुमगेलो राय करता भारी छंद म्हाका भारी खूश जाली तेन्ना थंयचे ओड मलगड म्हणटकीर धर्माक इतली मोल आसा इतलें दान केल्यार इतलें पुण्य इतलें अमकी केल्यार अमकें पुण्य आसा तशें करून आमगेल्या रायाक भरपूर पुण्य आसा तेन्ना लागीं आशिल्ल्याक मस्त दुख्ख जालें कसो ना बा तशें जाल्यार तुगेल्या रायाक अशी जी दानो धर्म करूं सांगना तें कोणाक चांग आरोग्य मेळका जाल्यार ताका एक हॉस्पिटलायज करचें तांकां जावका जाल्यार फीज की कसां की आसा तें तूं दिवचें आरोग्या खातीर जावन मेडिकल बेनिफिट्स कसां मेळका तें दिवचें शिक्षणा खातीर एज्युकेशनाक जावका जाल्यार यावत्त विशय दी अशीं खावच्या जेवच्या जावका जाल्यार तांकां जावका जाल्यार वेवस्था करी दुखती गावका जावका म्हणून जाल्यार गो संरक्षण कर न्हू तांतू भितर कोरका जाल्यार हें करी म्हूण सांगून तसल तो आदेश दिता कडेक वता गेलो गांवांत जमकलो कसांय कोर जाय न्ही नेक्स्ट पास पुनः मेळटा स्वल्प कालान कसां केलें तुवें तुवें तेन्ना तो म्हणल खंय आमकां तितले धर्म करूं जाय न्ही इतें न्हय आमगेल्या गांवांत तें म्हाका जायी म्हूण निमगी जाल्यार आमगेल्या तूं कोणूय नाची प्रती एकडें गेले गेल्यार तांणी सुभिक्ष संतोशार वचचें आरोग्य आसा तांकां विद्यावंत आसाची घरांत तुगे तेश्ट खाण जेवण करच्या तांकां जावका जाल्यार वेवस्था आसा तांकां एक संतुश्ट आसा घरांत मागीर हांव कसं दिवचें तशें करून कोणालाय राय आल्या कसलें निमगूत तसले परिस्थितीर ना बंधन पळया कसं लायक म्हळ्यार तें सुभिक्षता जावका जाल्यार विशय चोडल्यार ही रायाक व्याकुल चित्त जाला कसं लायक म्हाका एक दान धर्म करच्याकय जायना म्हळ्यार तसलें एक दुख्ख त्या राया आयला तशी तसल दुख्ख राया आयल्यार मात्र आमगेलें राष्ट्र समृद्ध जावचें केवल म्हाका ताका दिवचें आसा तुमकां हांव दिता ना तुमकां कश्टार आसूं का तशें करून पुराय जनांकय तुमकां मेळका जाल्यार मेळटा म्हूण सांगून तशी न्हय हांगा KMC प्रारंभ जालें फस्ट त्या वेळार डॉक्टर माधव पै तशींच आमगेलो MP पै त्या वेळार पुराय डॉक्टर MP पै इन्चार्ज ते कालाक थंय एक तांगेलें पुराय इन्स्ट्रुमेंट हें तें पुराय दवरलां ताचें काम ऑपरेशन थिएटरांत हें तें पुराय
ते एक धन्वंतरी पूज जावन एक पूजा वर्षं प्रती त्यांत भितर धन्वंतरी जयंतीक पूजा तशी जाजी वेळाचेर पूजेक हांगा दोन बटमाम जमकलेची पडोड लोक पुरा जनाक इनवायट केल्याचे काम जाता कडेक एक प्रसाद दिवचे आसता का तो प्रसाद दितना बटमामान सांगले की ही संस्था चांग रूपान वयर येवका हाजे प्रयोजन मस्त लोकांक मेळतस जावका हांगा केन्नाय खंयच्याय वेळाचेर उण्यापण येवच्या नज ही समृद्धी जावका म्हूण सांगून ताण मागतना डॉक्टर माधव पै सांगता खंय ताका बटमाम आमकां समृद्धी जालें म्हूण जाल्यार गांवां रोग वाडलो म्हूण लायक बटमाम तस जावचें नाका कोणाक आवश्यकता आसा म्हूण जाल्यार तांकां एक चांग जेवता तस जावन थंय घरां भितर चेडूं नानातल्यार तांगेलो बायलो चेडूं इत्यादी सान चेडूं आनी आसतात तस तांकां कोणाकय दुख्ख जायना अशें छंद जावन तसलें आरोग्य मेळतस जावका अनारोग्य जावन तांकां तसलें पुराय जावन आमकां जेनान चेडूचें नाका बटमाम म्हणाल काय तस देखून मंगळूरा भितर ताणें KMC हॉस्पिटल आडतां कळलें कूडले तेन्ना काणी केवल हॉस्पिटल काडचे फुडें तांणी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मात्र दवरलें हांगा म्हळ्यार तांगेले एक विचार खंयचे की एक चांग काम करतना तांगेले मलगड्याले एक विचार कशेच म्हूण पळया आज आमी पुलीस स्टेशनान भितर जातना हांगा चांग जावका अभिवृद्धी जावका हें जावका म्हणून जरी कोण की गुंडास नावे कोण की तें पुराय टेररिस्ट नावे असल पुराय वायट काम करतले आनी भुरका म्हणून एक लायक जाल्यार रे ताजेन आमकां मानसीक अशांती निर्माण जाता म्हणून लेखूक तशी मनाक मस्तेकन मना दुःख दिवची स्थिती हे रावणानी नावे कुंभकर्णान असल्यान पुराय करूंक प्रारंभ केलें तसल ते कार्तवीर्य अर्जुनाक विशेष जावन तसल थंय युद्ध जावचें तसल कडेन कोणाकय जाल्यार दुःख येवचें ना जे कार्तवीर्य अर्जुनाक दत्तात्रेयाल विशेष अनुग्रह दत्तात्रेय म्हळ्यार सोमदत्त देवदत्त अशी आत्रेय दत्त म्हणून त्या जनते अत्रीनंदन जेवणे कळयला तशीच रुद्रदत्त म्हळ्यार तुगेले दुर्वास एकलो दत्तात्रेयांत दुर्वास एक सोमदत्तू चंद्राले ब्रह्मा संबंधी जावन येयलो तसो आनी एकलो अशी तातूंत ते देवाल अनुग्रहान करतना कार्तवीर्य अर्जुनाक वर मेळ्ळा तो मुखार तेगेलो कार्यक्रम आसा ताजे कितें अवतार घेतिल्लो तसलो तो परस्पर युद्ध रावणाक जावचें तेन्ना कार्तवीर्य अर्जुन सलवनी कसो लायका म्हळ्यार दत्त म्हळें तो परमात्मा नारायणालो वची वरप्रसाद तक्क आशिल्लो हांगा ब्रह्माल वर हांव तावळ सांगल्या वरीची डीसीन ऑर्डर कोणाक रावणाक तागेल्या वयल्यान ऑर्डर कोणाक कार्तवीर्य अर्जुनाक तशें करून कार्तवीर्य अर्जुन ताणें हांगा रावणा बांदून गेलेलें त्या वेळार तागेलो मोगान करतना पुलस्त्यर अशी येवन पावता हाका आपोवन सांगता कार्तवीर्य अर्जुनाक म्हगेलो नात तो ताका सोडी चेडूं तो कशें की पाप केलां तशें करून ताका सोडी म्हूण आतां पळय कोथंबरी पालांनी हाडूंक रात्री मजरात्र्यांनी गेलेले ताणें सांगताचे हो कांय तोंदरे ना गेलें आनी कांय वायट केलेलो मनीस न्ही तो घरा कडेन कोथंबरी जावका म्हूण हाडूचें मुखाला तशें करून ताका सोडी येयली न्ही ताका समजावन आमगेलो गव्हर्मेंट सोडता तांकां पुराय जनाक तशींची पुलस येयला नातवा सोडी म्हूण कशें करतलो ऋषीश्वरान आदेश दिला त्याच प्रकार तांकां ताणें थंय देखून बंधमुक्त करून सोडलो अशी रावणाले मस्त नमुन्याची बाधा इत्यादी जातना सर्व ऋषीश्वर सर्व गांवचे इत्यादिकांनी ते देवाक प्रार्थना करता की एक देवा जाल्यार तितली शीघ्र रे आगेले एक नाश जावं तशी तूं यो रे देवा म्हूण सांगून ताणें देवाला प्रार्थना करताची ती प्रार्थना जातना ते ब्रह्मान विचार केलो आतां वचूका जालें काल सन्नीत गेला तशें करून सर्व कोण की देवी देवता इत्यादिकांक पुराय जाण आपोवन सांगता गे रामचंद्रान मुखारी रामावतार जावचे महाविष्णून अवतार घेवचे खातीर जावन वच्चास तशें करून तुमी तुमगेले सेवा करचे खातीर तुमी भुलोकाचेर तुमी वचूका जाता
कोण कोण तुमकां पुरो एक ते जाग्यार तुमी राबून थंय सेवा करची खातीर आसा तुमी वचूं काम. तशी मस्त वानर सैन्या भितर पुराय देवता हे अप्सरस गंधर्व विद्याधर किन्नर आनी पुराय जनांनी परमपावंते परमात्मा ಒಟ್ಟು आमी आसुका जाल्यार आमगेलें कर्तव्य म्हूण सांगून पुराय मर्त्य लोकाक तांगेलो तो प्रवेश जाता. तेन्ना सुमंत्र नामक मंत्री तो सुमंत्र म्हळ्यार चांग विचार सांगतलो. मननात रायते ते मंत्र मनान करतना खंयची संरक्षण करता हें चांग हें वायट हाजें आमकां चांग जाता म्हूण सांगून दिवचलो सुमंत्र नामक मंत्री दशरथाले आसा. तेन्ना दशरथान राज्याडलीत करून दिलीप चक्रवर्ती हें तें पुरो जनाले तांचे भितर जावन 50,000 वर्स ताणें राज्याडलीत केलां. जाल्यार तागेली 3 बायलो आसाची तांकां चेडूनाची तो येवन सुमंत्र सांगता पळय देवता संकल्प एक जाल्ला देवान खंयची की दशरथा तुगेले हंत भितर पूत जावन जन्मा येवका म्हळ्यार तसो एक तांगेले एक दिशा वाट दाखयता आसा. तशें देखून तुवें आतां ताका तयार जावका जाल्यार तसले वेवस्था करून घेवका म्हूण एक प्लॅनिंग म्हणटाचे. आतां ही मस्त जनाले आसा चेडूवाल्यांनी कन्सीव जावका म्हणून जाल्यार आमकां 4 वर्सां नाका 5 वर्सां नाका वर्डेचे तरी नंतर आमी कशें म्हणून पळोवया म्हूण. तशी 50 वर्सां नंतर हागेलें एक प्लॅनिंग संतान म्हाका जावकात म्हणाल तसले विचारू दशरथाक मन आयले. वसिश्ठाक इत्यादिकांक आपोवन थंय तो विशेश जावन आशिल्लें कसां कोरका त्या वेळार ताणें ताका आदेश दिलो पुत्रकामेश्टी यज्ञ कोरया. तसले ते पुत्रकामेश्टी यज्ञ जाता. यज्ञ म्हळ्यार त्याग म्हणून एक अर्थ. विशेष जावन सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यध्वम येशवो स्विष्टकामद गीत सांगता. केन्नाय आमी एक चांग मनार कसलें एक करचें नावे चांग रुपान कसं ना आमी करूं वचें ताजेन करतना खंडीत चांग जाता. आमगे स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्लेच मणिपाल पैग रुपांनी हें KMC बांदीत आनी ताणें निमगेल खंय माधव पयल्याक माधव पयन इतलो व्हड तुमी वेवस्था केल्या हाका कसं न्हय कशी हें तेन्ना माधव पै मामान सांगेल की स्वामी आमी चांग मनान केलां ही संस्था KMC तशें करून चांग रुपार ह्या मुखार वता म्हूण स्वाम्यान मस्तपंत प्रवचनां सांगिल्लें. म्हणटना तुमी खंयचेय एक चांग रुपान करतना चांग मनान करतना केल्यार ताजी मागशी हत्तू नीनु माडू मत्तू नानु माडतेने परमात्मा सचीच. तशी परमात्माला विशेष अनुग्रह प्राप्त जालो. वसिष्ठ आदी सर्व ऋषीश्वर मेळ्ळे चांग रुपान करतना यज्ञ जालो. सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यध्वम येशवो स्विष्टकामद. तेन्ना ते यज्ञांत विशेष जावन आशिल्लें पंचभूतात्मकाचे पूर व्यवस्था ते पूर्ण रूपान करतना ताणें थंय देवाक उपासना केली. मंडमलादी ती मंडल आहा सुरेख पृथ्वी तत्वा पूजन मंडल इत्यादी बरयलें तांचो पृथ्वी तत्वा पूजन करून ताका नमस्कार इत्यादी केलो. तशीं जी ताजेर कलश इत्यादी दवरले कलशा भितर गंगा यमुना सरस्वती अशें नानाविधाचें उदक इत्यादी घालें आनी तांतू भितर देवता स्वरूप चिंतन केलें. हें वरुणतत्वाक विशेष जावन जलतत्वा पूजन जालें. पृथ्वी अपतत्वा पूजन. तशीं जी अग्नी प्रतिश्ठापन करचें तें अग्नीक विशेष रुपान करतना कसं न्हय फलभरीत जावन आशिल्लें रुखाच काश्ट. तशी जी देववृक्ष म्हणटाच रुंबडश्या पुरो अश्वतश्या पुरो बिल्वपत्रस तशीं जी पणस म्हळ्यार एक सान बियान व्हड पणस जावचें मस्त बी जावचें. त्या देखून पळय आंब्या रुखाचेर राखूड घालूं ना कारण कसं ताका एकू आंबो एक कात्या भितर. तेजे करून मनुश्यान देह वतन ताजेर दवरचें कारण कसं जालें वचुका जाल्यार खंयची की एक स्थान आसा मोक्ष म्हळ्यार एकडे पावका आपास 2-3 कडेन वचान हें बिकणान तूं मस्त
तसं कोण आमगेल मन आम्ही तरी दिलं येदे जाऊ का मस्त आमकां मेळटस जाऊ ताची खातीर जावन पणसाचे अशी पुराय काश्टान करतना तांतू यज्ञ करचो तशी तेजतत्व तदनंतर आमी म्हणचे तसलें मंत्र इत्यादी का ते साऊंड्स तसलें शब्दतत्व तांतू भितर प्रतिवेप तेज वायू वायुमंडलान करतना ताजी तरंग बिडोवचे वायुतत्व आराधना ताका घालून तूप घी नामे कस्तुरी केशर अन्न इत्यादिकान दिलें तसलें हविस्सु इत्यादीक दिवन चांग रुपान करतना तें केलेलें हवन ताजें बायोकॅमिकल रिएक्शन म्हणटात वयर वतना ताजें तें दुवर इत्यादीक मेळटें एटमॉस्फियर सगळ्यांची परिशुद्ध वातावरण निर्माण जावचें हें आकाशतत्वा पुजन अशी 5 आमगेले ऑर्गन्स एलिमेंट्स अशी ताका काम करचे खातीर जावन आशिल्लें तसलें पृथ्वी तेज वायू आकाश विशेष रुपान करतना आराधन करचेची यज्ञ तसलें व्यवस्थीत तरेचें ताजेन करतना मेळका जेन्ना फल मेळटा तेंची अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नदातमम अग्निम ताका जावका जेन्ना अग्नी खंयची इळे कोणाला उद्देश जावन करता ते मान्य ताका खंयच्या नमुन्यांचेर पुरयत इत्यादीक निर्माण केला ते मान्य कसकसांक होत्र ताका कसकसांक घालचें आसा कोण खंयची मनान करतना तें ताजेर रुपान करतना पळोवन करता रत्नदातमम ताका मेळका जेन्ना सर्व रत्न इत्यादीक ताका मेळका जेन्ना फल मेळटा अशी दशरथान रायतो चक्रवर्ती विशेष रुपान करतना वसिश्ठान सांगल्या वरीची हें पुराय हे करूंक हातूंय वसिश्ठ जाल्यार वसिश्ठांनी प्रार्थना केली काय देवा तुवें खंयची अवतार घेता म्हूण सांगिल्लें केन्नाय कशें म्हळ्यार काम करून दाखोवन हे प्रमाणे चोलका म्हूण सांगून दाखोवत तसलें तें तुगेलें एक रूप तूं दिवचें फुडें जावन रामावतारू द्वापरां ताका येवचें दोनी दाखोवन सुरे येवचें तसलें अवताराचें वर्णन आशिल्ली म्हूण सांगताची कृत म्हळ्यार ಒಂದು म्हूण सुरे ಮಾಡುವುದು सुरेचे दवा म्हळ्यार 2 म्हूण अर्थ त्री म्हळ्यार 3 कली म्हळ्यार 4 अशी कृत द्वापर त्रेता कली अशी येवका आशिल्लें म्हूण कडे कसं जालें म्हळ्यार कृत सुरेचें येयलें त्रेता म्हळ्यार तिन्नीचो दोनी आयलो नंतर द्वापर म्हळ्यार तिन्नी गेलो थंय देखून हे 2-3 एक्सचेंज येवच्या कोण कारण म्हळ्यार वसिश्ठ खंय वसिश्ठान मागील खंय हे देवा जाल्यार तितलो वगी रामावतार येवं रे हे रावणाक आनी काडूंक कश्ट जाता तशें करून तूं आयल्यार सांग म्हूण सांगिल्ल्याक वसिश्ठाल उतरा वयरी देवान एक अनुग्रह केलेलो तशी देखून रामावतार सुरे जालो नंतर कृष्णावतार जालो म्हणून सांगूनय वाल्मिकी रामायणान विंगड कडेन ताजी उल्लेख आसा असो देवान येवं तसलें रामचंद्रान येवं तसलें हांगा यज्ञ वसिश्ठान राबून येता पुराय चला पूर जन रशीश्वरय मेळ्ळेच तातूं यज्ञनारायणान येवन तो पायस दिवचो पायस दिलेल्यांक ते पायस प्रसादान करतना तो सांगता हें तुगेल्या बायलांक दिवका तुवें तुगेलें संतान वृद्धी जाता तुका संतान प्राप्त जाता तेन्ना ताणें कशें केलें पायस घेतलो तातूंतलो अर्ध भाग करून तो सगळो व्हरून कौसल्याक दिता तागेली मलगड बायल कांडिलें तिणें तें स्विकार केलें तशें करून ताजेन राम जालो तदनंतर ताजें वरलेल्याचें अर्ध आपास काडलें तें काणू सुमित्रेक ताणें दिवचें तदनंतर आनीक काणू तो कैकेयी दिता आपास ताजे अर्ध काणू पुनः अर्ध काणू सुमित्रेक दिता आपास अशी तें वांटून जालेलें तातूंत एको परमात्मालो नारायणालोच अंशू तो नारायण जालो दोनीचे अंशू संकर्षणालो शेषावतार तो लक्ष्मण तदनंतर प्रद्युम्न म्हळ्यार भरतालो अंशू
अनिरुद्धांशु शत्रुघ्न अशी संकर्षण तदनंतर प्रद्युम्न अनिरुद्ध हाका काणिगे घेवन वासुदेव नारायण म्हणून अशी चतुर्व्यूह देवता म्हणून सांगताची अशी तांगेले अवतार जालो हांगा कोण की अनिरुद्ध आसा तो दाखलो शत्रुघ्न मलगड राम तातूं कोणाकय कसं एक चर्च ना चर्च असूच कोणाक कळणारी भरत होडगी लक्ष्मण होडू सुरेख आधान जावन दितना अर्धाची सुरेख काण दिलेलो कोणाक सुमित्रे दिलेलो तशें करून आधानान तूं सुमित्रेक जालो लक्ष्मण तिगेलो मलगडो लक्ष्मण रामाल नंतवयल दिलेलो जाल्यार बाळान जेतना एक दोन बाळान तरी जावपाची हांगा सुरे जालो कोण भरत वगी बाळान जाला तशें करून भरत जावच्याक सुरे येयलो जाल्यार निजावन लक्ष्मण तांत भितरी हे आश्रमा प्रकार लक्ष्मण मलगडो भरत नंतवयलो जाल्लो फस्ट भुंयचेर पडलो कोण म्हळ्यार लक्ष्मण आनी भरता भितर सुरे भुंयचेर पडलो भरत अशी हांगा वाल्मिकी रामायण तशें उल्लेख करता असो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हे 4 जन चेडूं दशरथा जाल्यांची तांकां रामचंद्राक नामकरण तशींच हे 4 जन चेडूंक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादीक तांगेलें तें नामकरण इत्यादी तातूंत भितर जाता रामचंद्राल अवतार जाला परमात्माल विशेष सायुज्य इत्यादि सूची कलियुगा भितरी रामनाम म्हणले अत्यंत श्रेष्ठ भागवतांत एक उल्लेख आसता केन्नाय देवालो अवतार इत्यादी जाले नंतर त्या जाग्यार राबून त्या जाग्यार नामस्मरण करका म्हणून तशें करून हांगा रामजन्म आयला कथा भागांत तशें करून पुरजनांनी रामनाम नामस्मरण म्हणका इद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ದಿಲ್ಲನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕ ಆಮೇಲೆ ವರದೇನ್ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಳಲ್ ತಸನೆ केलने हांव सांगता तुमी मेगेल उठूं म्हणा सूर्यवंश भूपरत्न भद्रपीठ संस्थितम् जानकी समेतमब्ज पत्र नेत्र शोभितम् कैकेयीज लक्ष्मणाञ्जनेय मुख्य संस्तुतम् रामचंद्रमाश्रये मरेन्द्र वृंद वंदितम् मंदहास सुंदरास्य पुंडरीकमीश्वरम् चंडभानुगोत्र सिंधु चंदमिंदिरावरम् वंद्यपाद युग्मदास चंद्रमौलि संस्कृतम् रामचंद्रमाश्रये मरेन्द्र वृंद वंदितम् गाधिजात सप्ततंतु विघ्नजात संहरम् चंडिकेश चंडतापदंड खंडनोत्करम् भार्गवोग्रकोपशामकं सुवीर संस्थितम् रामचंद्रमाश्रये मरेन्द्र वृंद वंदितम् सत्यसंधता दत्त वाक्यपालनोत्सुकम् मित्रवर्य मित्रपुत्र शत्रुजीवनाशकम् शौर्य धैर्य वीर वर्य सद्गुणौघमण्डितम् रामचंद्रमाश्रये मरेन्द्र वृंद वंदितम्
वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणम् रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणम् राज्यलाभपूर्णकाम रावणानुजार्चितम् रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धवन्दितम् श्रेष्ठरत्नवारुचारुहारशोभिवक्षसम् वारिवाहकान्तिदेह रम्यगौरवाससम् सत्किरीटरत्नकङ्कणाङ्गदप्रभूषितम् रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धवन्दितम् विश्वसृष्टिपालनान्तहेतुभूतचिन्मयम् पाददासवाञ्छितार्थदानशौण्ढमव्ययम् रौप्यपीठभूतमध्वरूपवायुपूजितम् रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धवन्दितम् साधुस्वर्णमण्डपस्थरत्नपीठराजितम् पार्श्वभागसङ्गताञ्जनेयताक्षसेवितम् कादिशीमठीयभिक्षुवृन्दसम्प्रपूजितम् रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धवन्दितम् काशीमठीयभुवनेन्द्रपदारविन्द वन्धारुचात्रवरदेन्द्रयतिप्रणीतम् रामाष्टकं बडति भक्ति यतो नरो यः प्राप्नोति मानसगतं सकलार्थजातम् इति श्रीमद्वरदेन्द्रतीर्थकृतं श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णं दत्तकृष्णार्पणमस्तु. परमात्मान कसं नाही एक आमकां फल दिवका म्हणून जालें रे तो प्राणदेवाला की मुख्य प्राणाला निमगेल शिवाय कसं नाही दिना. कलिसंतरण उपनिषद म्हणस तजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. आम्ही खंयचेय चांग काम वायट काम इत्यादी कसले करतना ताका ताजे ताजे फल म्हणून खंडीत आसता. जाल्यार आम्ही देवालय मागतना देव साक्षात जावन आमकां कसलेय दिना. ताजे खातीर जावन महालक्ष्मीला वचून आमी मागचें. महालक्ष्मीन कसलेय अनुग्रह कोरता जाल्यार विशेष जावन कोण म्हळ्यार गुरु विना गुलाम नागवतनक दुरयदिन मुकुती. जगत्याच गुरु कोण म्हण सांगल्यार प्राणदेव मुख्य प्राण. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಾರುತಿ म्हणसण हनुमंतान सांगल्यार मात्र दिवचे. आमी माध्वतत्वाक आमी देवालय वचूंक जाल्यार आमकां अग्रेसर कोण म्हळ्यार हनुमंत. हनुमंता मुखांतर वचूंक आमी. तसं करून हरे म्हूण सांगल्यार हरी म्हळ्यार व्हड मंकड म्हूण अर्थ. ते देखून हांगा आमी कवाट उद्घाटन म्हणून बागेल धरतना सांगता किम नो हरिही किंग कपींद्र हा त्या वेळाचेर सांगताच. हरी म्हणून सांगल्यार मंकड. हरी म्हणून सांगल्यार परमात्मा नारायणूच. आमी आपोवचे हरे राम 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 हरे हरे. आमी सुरेख देवाक आपोवचे हरे. आमी हरे म्हळ्यार कुठले प्राणदेव कसो करता तो सांगता काय हे रामा
ताण पोच राम म्हणून दोन्हीचे राम ताण पोच त्यात आम्ही मनुष्य आमकां टेक इट इझी कोरया म्हणून दिसता आणि आमकां दिवचे राम आपोवन न्हय आमी कसले डायरेक्ट रामाक आपोवचनाचे तेन्ना ओच सांगता काय राम रामा हे रामा म्हणून ओच आपोवचा सुरू करता तेन्ना तो रामू आमकां परीक्षा करून कसलेय आमकां दिवका म्हणून जाल्यार तो राम सांगता काय ए हरे ए रे ए हरे म्हणून ताणता गेल्या की रब्बी लक्ष्मणाने मुजें पड रे तो आयला ताका दिवची हांवें म्हणून तसं करून आमकां कसलेय घेवका जाल्यार आमकां कसलेय अनुग्रह करता जाल्यार करचे प्राणदेवान आमकां गोत ना गोत तसं आमगेल्या भितर बसून ताणें काम करचें त्या देखून हांव काल पयर सांगतना सांगलां प्रती एक अवयवाक ताका ताका रेस्ट आसा रेस्ट ना तिलें अवयव काम करता म्हणून जाल्यार आमगेले उसरू श्वास उस्वास करचें तशी शरिरा भितर काम करचें कोणें प्राण अपान व्यान उदान समान प्राणवायू खंयचे म्हणून कळना तुमकां प्राणवायून बंद जाल्यार पुरो कंप्लीट बंद तदनंतर अपान वायू म्हणून आसा अपान वायू म्हळ्यार आमी खाल्लें इत्यादीक आज कशें खाल्लां तें भितर नाकनांतल्यान भायर सोडचें ताका अपान वायून काम करता हुशार ना म्हणून आमी डॉक्टराचें गेल्यार डॉक्टर कसो म्हणटा तुका बहिर्देशा वचें उदगडे मूत समस्या समस्या म्हणून जाल्यार मनीस 50% समस म्हणल्यार आरोग्य कितले दिवस साकून जावका जाल्यार पुराय समजला ना वय तें अपान वायून काम करचें आमकां गोतना व्यान वायू म्हणून कसो प्राण अपान जाल्यार व्यान विशेषेण नयती विशेष रूपान आमी खाल्लें आहार पचन करून ते जाग्याक व्हरून पावयता एक डॉक्टर वैद्य आसा हे मम्माक डायबिटीज आसा तशें करून तूं ही मात्र घेवका मागीर ब्लड प्रेशर आसा ही मात्र घेवका पांया गांठी दुगी तशें करून ही घे कपला उसळ आसा ही घे म्हण प्रती एक मात्र विंगड विंगड दिल्या 7-8 गुळी आसा घेवच्याक तोंडा भितर दवरून उदक पिल्यार मात्र गोताका पोस्ट ऑफिसा वयर थंय कसलें बरोवन ताजेर एड्रेस घालनी हांव ही घेतली कपला उसळी मात्रा नानातल्या ही डायबिटीसाची ही मेगेलाची म्हणून सांगून खंयच्याकय पोस्टल एड्रेस घालावं घालनी खाली भितर घेतली मात्र विदाउट एड्रेस खंय पावका मनसा वायुरूपेण मनान करतना ही अमकी कितें घेतली गोत्तासो गोतनाशें ते बोर ते जाग्यार वचून पावन ते डायजेशना भितर करून ताजे गुण अंश आसा ते जाग्यार वचून पावयता भौचित्र जगत बहुधा करणात आमगेले रक्तनाळ आसाची केलो कडेन व्हड पायपलायनची वचार दोळ्या भितर येतना अत्यंत सूक्ष्म थंय प्रेशर चड जावचे ना ताका प्रेशर एक जावचे तें राबयत तें तशींच केलो मेन वैन आसा तांतू भितर रगत व्हळता जाल्यार ते कान्नांतू नांकांतू ब्रेनांतू अमकितलेची नरमंडलांतू नर पास जाता तांतू तेज स्पिडार तशींच तांतू रगत वचूका हें पुरें करचें कोणें तांतू भितर हें मेडिसीन घेवन मुखार वचूका ताणें तें पुरें करचें व्यानवायून त्या देखून हांगा देवा भितर पळया तुमी भितर येतना गरुडने हनुमंत तुमकां सांगता नाका मामा तुगेले विशय तुका नमस्कार सुरयका म्हणून 2 देवाय नमस्कार करून वचोचें हांगा भितर येतना म्हळ्यार तुमगे लागीं एक ना एक प्रॉब्लेम घेवन येवचें कोरका जाल्यार संध्यावंदन करनाची तुळशी उदक जाल्यार घालनाची घरांत दिवू लायनाची भजन म्हणनाची कसलें एक दान धर्म इत्यादी करून करनाची 7-8 दिवसां फुडलीं पुराय फ्रिजा भितर दवरून 7-8 तेंची गावचें कल्लेची आपणा आतां टेबल आयलां आमगेल्या घरां भितर पुरे कडेन डायनींग टेबल एक मनशान ताजेर शेणांगटी घालना ना उश्ट्यारय उश्टें ताजेर दवरचें ताजेरय गावचें उश्टें गावचें खंयचेंय कारण देवाक स्वाम्याक हांव घरां भितर कसलें एक श्राद्ध कर्म करतना टेबल पुसिलें आनी ताजेर पुरो हाण नैवेद्य हाडून दवरलें उश्ट्यान दवरलें न्ही की येदी शेण घालचें बा आनी तें टेबल क्लीन करून पुसूचें कसो लायक गोचंपत तूं गायक संरक्षण करता पुढे पुरे घरां भितर गायो आशिल्ले आज घरां भितर गायो नाच
देवळान गाय दवरल्या ॲटलिस्ट कांय ना नातल्यार आमगेल संबंधी एक दिवस आपूण आमी गोसेव करका गायक आमी कसलें दिव का पाय येता तें आनी एक गोदान इत्यादी कितलें केलें चार चेडवांक तरी हजारो गटल्यान गाय दान दिली काय ताणें दशरथान पाय येता आज आमकां गोग्रास म्हणून दवरचो तो मागीर चेडवान पुरो काण वतना नावें त्या कॅटररान येवन तागेलें पुरो सामान वतना पूज करून दवरलेलो चेडोकय ताजी ओटूची उश्ट्या ओटू तो भायर वचो एकल्याक गाय काण दवरका म्हणून गोत दुरदृष्ट आमगेलें गोसेव कोरका जाल्यार तसं आमगेलें कर्तव्य आमकां गोत आसा मोदीन दुधाक 5 रुपये चडयल्या काय म्हणून आमी बाब मारतात तुमी गायक कितली पळयलें गायक कोरका जाल्यार सेवा तुमी कसं केली गायीच्या उद्देशान कोरका जाल्यार दान धर्म इत्यादी कशें केलें ते 30 कोटी देवता तातूंत भितर आसच तुम्ही आजी धष्ट पुष्ट जावन राबूका जाल्यार गायीची रण आमगेलें आसूचें आवसूल बळांतिरा दुखी वचून तिणे पास पुनः तिका जावका जाल्यार दैहीक जावन आशिल्लें पुराय सामर्थ्य बरोवका जाल्यार त्या वेळार तुप्प घालून विरशी करून हें करून तुमकां पुरासम करून जोडलेलें तिणें ताजी मागशें तिगेलें योगदान आसा चेडवांक समर्थ जावन राबयलें तिगेलें योगदान आसा त्या संकुला खातीर आमगेलें कसलें करचें नाका तशी एक गोसंकुलाची हें करता आसतना वेवस्थ कोरका दान धर्म इत्यादी करतना कोरका स्पष्टास्पष्ट इत्यादी कोरका मेळना भायर राबून पुराय खावची न्हय आहाराक एक ताके दिवका जाल्यार गौरव दिवका एकडच्यान रंदय वाडताची तेकडच्यान चण खावन आनी अन्य येतना पयलीं स्वाम्यान सांगलें स्वाम्यान सांगप आमकां विचार आमगेलें नामें म्हणून तांणी सांगिल्लें कितली तांकां मना भितर दुखलां म्हळ्यार आमी आलोचना करूंक न्हय तेकडच्यान गांठ मारचें नामें सहनामवत म्हणचें इतलो व्हड रथोत्सव जाता हें जाता चित्रावत दिवन जेवतले लोक भारी उणे आमकां पॅन्ट काडूं जायना आमकां शर्ट काडूं जायना चित्रावत आमकां दिवच्याक कळना असली एक वेवस्था कितलीं जाणांनी येवचें आसा आमगेलें थंय पाट्या थोडोपणी न्हेसून सोडा बट म्हाका एक गळ्याक जेन्ना घालून सोडा जेन्ना तरी आसा असो अशी व्यानरूपी कंचिकी तो परमात्मा मुख्य प्राणो आमगेल श्रेय विशेषेण नयते कंकय येवन पावका ते पावयता उत्कृष्ट नापयती त्या वेळाचेर ताका जावका जाल्यार शक्ती सामर्थ्य इत्यादीक सौष्ठवाक जावका जाल्यार मेळोवचें तें पुराय प्लॅनिंग करून पावोवचें कोणें म्हळ्यार उदान वायू प्राण अपान व्यान उदान समान वायू कसो करता एक प्लॅनिंग पुराय करता आतां एक जळार बसला ते जळारा मारका एक प्लॅनिंग करता उजवाताक एक आदेश दिता 10 वाता हालोवच्यानाची म्हणटा 10 वातार बसला जळार 10 वाता सांगता तूं हालोवच्याना उजवाता सांगता उर वचून जळारा वयर तूं राबूका ताका डिस्टर्ब करूं नाका थंय वचून राबले की एक ऑर्डर पास करता उजवातान गड्डी मारी तें तेन्ना जळार मरता पळय कितले एक नमुने तांगता गेला तूं एक सहमत वोट केला पळय एक जळार मारचे खातीर कितली प्लॅनिंग करता फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स भितर प्लॅन कर हे समान वायून करचें कसलें तूं उरलो का कसले वेवस्था करका नंतर वयने एक स्पेस दिवन ताजे नंतर येवका जाल्यार कसलें येवका टॉपिक सावेरी तूं उरलो का जाल्यार शब्द निर्माण करून विचार करून दीत ते समान वायू आतां लेक्चर सारपताचें नाव आनीक लागीं करचें बैल मनशा लागीं तिगेल पडली उलोवचें आसा तेन्ना खंय कसलें चुकना अशी व्याकरणा भंग जायना अशी नंतर वयले शब्द खंयचे येवका तोच शब्द सेकंड भितर येता कारण कितें जालें समान वायू काम करता अमके कडेन वच्चें आसा चमकतना खंय एकडच्यान पळयता तेकडे पळयताची ड्रायव्हिंग करताची आनी तें पुराय करतना विंगड तिकड पळयल्यार तुगेलें वचूका जाल्यार एम प्रकार वचचें तें पुराय इतर अवयवाक सामान्य जावन पुराय जनाक ಒಟ್ಟು करून भितर वता जाल्यार काम कोण करता समान वायू करता अशी प्राण अपान व्यान उदान समान
असले पंचप्राण म्हणटाची ह्या पुरे मुख्य प्राणान आमगेले अंत भितर रबून चलोवचें. मुख्य प्राणाक भारी एक संतोशा विशय कितें म्हळ्यार रामचंद्र जन्म आयला थंय, तो ताजे फुडें थंय दाखोवन पावला. असले एक सन्निवेश फायच्या दिवसा मुखार पुनः पळोवया म्हूण सांगताच. आशिल्ल्यान पुनः तुमकां वंदना. कसलेंय सांगिल्ल्यान तूं हें चड उणें आसल्यार हें वैयक्तीक मेगेलेंची सांग दिलां हें स्वाम्याल अनुग्रहान मेळ्ळां म्हूण सांगून तुमी स्विकार करता. सतो मा सतमय तमसो मा. ओम शांती शांती शांती. आदिक चपने बारो वेद गोचरने बारो आदिक चपने बारो मेदिनी सुरदोरेयने बारो प्रज्ञादन कायदवने बारो बारैया बारैया वेंकटरमणा भाग्यदानी वामन भार्गवने बारो राम कृष्णने बारो वामन भार्गवने बारो राम कृष्णने बारो प्रेम दी बोधने बारो स्वामी कल्किनी बारो बारैया वेंकटरमणा वेंकटरमणा भाग्यदानी गुरु मध्वपतिनी बारो वरद केशवने बारो गुरु मध्वपतिनी बारो वरद केशवने बारो परमात्मानी बारो पुरंदरा विठ्ठलने बारो बारैया वेंकटरमणा भाग्यदानी बारैया वेंकटरमणा भाग्यदानी 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 देव बंदा देव बंदा नम स्वामी बंदानो देव बंदा नम स्वामी बंदानो देव बंदानम स्वामी बंदानो देवर देव शिखामणि बंदनो देवर देव शिखामणि बंदनो देवर देव शिखामणि बंदनो देवर देव शिखामणि बंदनो देव बंदानम देव बंदानम स्वामी बंदानो देवर देव शिखामणि बंदनो
ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡಗಮನ ಬಂದ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡರಮಣ ಬಂದ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡಗಮನ ಬಂದ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡರಮಣ ಬಂದ ನರಗೊಳಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ನರಗೊಳಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವಗಿ ಕಾಮಣಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವಕಿ ಕಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ ರಮಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಹ ಬಂದನು ಅಕ್ಷಯ ಫಲದೊಳರ ರಮಣ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನು ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವಕಿ ಕಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯಜನು ಬಂದ ನಿಗಮ ಗಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಮನ ಬಂದ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯಜನು ಬಂದ ನಿಗಮನು ಬಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಮನ ಬಂದ ನಗೆ ಮುಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು ನಗೆ ಮುಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ನಗೆ ಮುಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು ನಗೆ ಮುಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದಾನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ गोड गोड तुझे गोड गोड तुझे नव विठ्ठल विठ्ठला रे गोड गोड तुझी नाम विठ्ठल विठ्ठल रे गोड गोड तुझे नव विठ्ठल विठ्ठला रे गोड गोड तुझे नाम विठ्ठल संस्थान आराध्य देव व्यासर्गोपति नरसिंह नमस्कार करनो परम पूज्य सुदीन तीर्थ स्वामी वृंदावनक नमस्कार करनो काशीमठाधीश श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामी वंदन करनो आज आमगेले कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतू हे तिन्ही कार्यक्रम आज दुखून प्रारंभ जाता शुक्रवार शनिवार आयतार प्रति वार अंतू कार्यक्रम आसा पारायण आशिल्लें तेन्ना 6 दुखून 7 ते पारायण ज्ञानसत्र आसा आज इतू मायकल आसा रामायणाचे 7:15 देखून 9 ते सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम जावचे आसा आयचे कार्यक्रम प्रस्तुत करतात भजन संध्या कार्यक्रम मेघा भट्ट बेंगळूर देखून हांगेले प्रशांत भट्ट आनी प्रीती भट्ट हांगेले सुपुत्र जावन आशिल्ले मेघा भट्ट BTech BArc BMS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोरनो आतां इंटर्नशीप करता आसाची तशीच हांगेले
आणि अनिता हेगडे हांगेले शिष्य जावन आसाची हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीतांतू हांकां हार्मोनियम तो सहकार दिता आसाची हेमंत भागवत आमगेले जावन आशिल्ले तशेंच तबलांतू सहकार दिवसाची प्रणव कामत आनी अमृत नायक हांणी आनी तालांत सहकार दिता आसाची गणपती नायक. आतां 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ जावचे आसा. पाय दुखून पुरो जनांना 6 ಗಂಟೆ भितर आयल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन 6 ಗಂಟೆ भितर आयलेचे जाल्यार पाय दुखून 6 ಗಂಟೆ भितर आयल्यार पाय रोहित कामत कारकळ आमगेले युथप JSPचे एक फायनलिस्ट आसा तशेंच शशगिरी पयले पाय कार्यक्रम जावचे आसा. पराक सुंदर जावन आशिल्ले कार्यक्रम आमगेले सिद्धार्थ बेळमण्णू म्हणून तागेले कार्यक्रम जावचे आसाचे. प्रत्येक कार्यक्रम तुमगेल खातीर समाजाच्या खातीर आयोजन केलेले. तुम्ही टायमार येवन हे कार्यक्रम आयकून घेवन ज्ञानसत्र तशेंच चंद्रेतेर एक संगीत कार्यक्रम आयकून आमगेले जीवन धन्य करून घेवका म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता. सतत गणनाथ सिद्धिय नीव ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮುಕುತಿ ಪಥಕೀವ ಮನ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಭಕುತಿದಾಯಕಳು ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಯುಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವನ ರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಮತಿಟ್ಟು ಗತಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನಿವಳು ರಮಾ ಭಕುತ ಜನರುಳಿಯ ಭಕುತ ಜನರುಳಿಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಸತತ ಇವರೊಳು ನೆಲೆಸಿ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು. ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕ ಗಮನ ಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನ ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕ ಗಮನ ಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನ ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕ ಗಮನ ಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನ
ಪ್ರಣತ ಜನ ಮಂದಾರ ಪವನ ಸುಕುಮಾರ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಳೆಯಾರು ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ
ಕುಣಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಂಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಂಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಂಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ರಂಗ ನಲಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕುಂದಣದ ಸರಳೆ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕುಂದಣದ ಸರಳೆ
ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ
ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡದಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡದಾಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಟ್ಟಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಿಡದಾಗೆ
रमेश है, संदेश कामत, पुष्पांजलि है, केवीएम कामत फैमिली, देव कामत, वेदव्यास कामत, अतुल कुड़वा, कविता स्वाति कामत। ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುನಾದ ವೇಣು
सुंदर जेवणाशिले कार्यक्रम ऐकलंची आता हांगा अमेरिकेत कोण सृष्टी हेगडे म्हणून एक चेल्ले येईल असं ते एक भजन सांगता ते भजन सांगल्या नंतर आर्टिस्ट सन्मान करून मागीर भैरवी सांगताची सृष्टी हेगड्यान येऊन एक भजन सांगप ती अमेरिकेत कोण आयली आज काल पाविली मात्र एक 2 दिवसांना पास होती जशी एक तिका वेदिकेರಿಗೆ सनी चेल्ली जल निमित्त एक भजन सांगच्या तिका अवकाश दिला आम्ही परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जगदम्बा आनन्दरूपिणी माता भवानी देवी जगदम्बा आनन्दरूपिणी माता भवानी देवी जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जगदम्बा जगदीश्वरी जगदम्बा जगदीश्वरी जगदम्बा सचिन हेगडे आणि राधिका हेगडेले हेगेले हंगेले सुपुत्री 11 वर्षाचे सृष्टी हेगडे आता संची क्लास शिकता असा आम्ही सांगताची हांगा आमगेले देशांतूची संस्कार उडून जेतना अमेरिकाच्या अमकालारी संस्कार दवरून घेवन दिसच भजन करताचे म्हळ्यार एक चांग आणि चंद जावन आशिल्लो विषय ಖಂಡಿತ ಆಮಿ ಪೂರ ಜನ್ಮೆಚ್ಚು ಸುಖ ಪೈರದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗಿತ ತಿಗಲ ಮಮಮ್ಮ ಏಕ್ ಮೆಗಲ ನಾತಿ ಅತ್ತಿಗ ಭಜನೆचे एक कार्यक्रम देव कमनो आज व्यासरगपती लद्राक तिने भजना कार्यक्रम दिलेला असा वेदिकेरे वीर व्यंकटेशाला वेदिकेरे तिने एक संग चंद जावनशील सुंदर जावनशील भजन सांगेला असा खंडित तिगेला जीवनांतू तिक देव चांग करता आणि मुखार सुने चंद रीतीर भजन सांगून चंद रीतीर ते एक वर्ल्ड आर्टिस्ट अमेरिकांतू जाता आणि देशाक एक प्रसिद्ध कीर्ती हाडता म्हणून लेखा मी तिका शुभाशय दिताची आयच्या कार्यक्रमांतू नर्मदा पै हान्यवनु आता मेघा भट्टांका सन्मान कोरका आणि तशी षष्टी हेगडेक एक शाल घालून सन्मान कोरका
आमगेले 8 पेंटे मेंबर मदनंतेश्वर देवस्थानाचे मेंबर जेवण आशिल्ले आमगेले सुधीर भक्तस हांणी येवन व्हरलेले आर्टिस्टांक सन्मान करपाक म्हणून नेमून घेता. हार्मोनियम अंतू हेमंत भागवत हांकां सुधीर भक्तान एक शाल घाल सन्मान करता. तबला तू अमृत नायक आणि प्रणव कामत हांकां एक शाल घाल सन्मान करता. पुरे यंग आर्टिस्ट प्रोत्साह दिवका यंग आर्टिस्टांक आमगेल्या समाजांत मस्त यंग आर्टिस्ट आसात तांकां प्रोत्साह दिवका म्हणल्या खातीर आमी आयोजन केलेलें आसा. शुक्रार यंग आर्टिस्टाकच आमी अवकाश दिवचे आणि त्यांनी हे वीर व्यंकटेश शाले व्यासरगोपतेली वेदिकेरी हे कार्यक्रम करून त्यांनी जीवनात तांकां चांग जावका म्हणल्यार आमी शुभाशय दितात. गणपती नायक सन्मान केलेले नर्मदा पै आणि सुधीर भक्तांक धन्यवाद. आता भैरवी सांगून हे कार्यक्रम मुक्ताय करताची फाई पूर्वजनांना 6 गंटे येवका 6 गंटा इल्यार 7 गंटे रामायण सत्रस ताजे नंतर 7 गंटे आम्ही कार्यक्रम केल्यार 8:15 भितर आम्ही कार्यक्रम समाप्त करूक सुलभ जाता म्हणून तुमगेला पुनरपी विनंती करता. उमा कात्यायनी
सुंदर जावन आशिल्ले इंप जावन आशिल्ले एक संगीत कार्यक्रम भजन संध्या कार्यक्रम प्रस्तुत केलेले मेगा भट्ट आनी तांगेले सगळे टिमाक आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशेंच चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सगळे समाज बांधवाल तर्फेन धन्यवाद. पाय पुरा जनान 6 गंटेक हांगा हाजीर आसूं कार्यक्रम करेक्ट टायमार स्टार्ट जावंक जाल्यार तुमगेले हांगा येवचें इम्पॉर्टंट. फाल्यां कार्यक्रम पालडका शेषगिरी पै आनी रोहित कामत हांगेले दोग जन कारकळचे भजन संध्या कार्यक्रम 7:15 म्हणटन प्रारंभ जाता. ताजे पेश फुडें रामायण सत्राचे कार्यक्रम आसा. पुरा जनान येवका 6 गंटेक रामायण सत्र कार्यक्रम